very famous tourist destination अशे गोंयकारूच म्हणना पण सगळे पर्यटक इंडियेचे पर्यटक फॉरेन ट्युरिस्ट जे गोंया विजीट करता ते आमकां सगळे जे आमची हॉस्पिटॅलिटी आहा गोंयच्या लोकांची हॉस्पिटॅलिटी आहा ती पळोवन आमकां हो दर्जो दिल्लो आहा की गोवा इज अ व्हेरी हॉस्पिटेबल अँड व्हेरी स्टेट विच इज व्हेरी फ्रेंडली टू द ट्युरिस्ट. काय लोक ह्या दिसांनी आमी सोशल मिडियाचेर पळयता. आता आमकां एक थोडे न्यूज चॅनलांनी दाखयल्ले बसून आहा इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचेर दाखयल्ले आहा की कोण तरी आदित्य त्रिवेदी अँड अदर्स आर स्पेसिफिकली टार्गेटिंग गोवा अँड दे आर युजिंग इलेक्ट्रॉनिक अँड प्रेस मिडिया. सो एकटो कोण तरी प्रेस कॉन्फरन्स घेता और एकटो कोण तरी सोशल मिडियाचेर वयता ट्विटराचेर वयता आनी ट्वीट करता की असो इन्सिडंट जालो म्हणून आनी हो इन्सिडंटा खातीर गोंयचें नांव बदनाम करता. आनी असो प्रयत्न चालू आहा की सीझन जेन्ना स्टार्ट जाता ट्युरिस्ट सीझन जेन्ना स्टार्ट जाता तेन्ना ट्युरिस्ट सीझनाचे स्टार्ट जाता पळय तेन्ना आमी हे 3-4 वर्सां जालीं पळयता. पोस्ट कोविड आमकां जो बिझनस आमचो गोंयकारांचो वाडलो जे 2021 आसूं 22 आसूं बिझनस वाडलो. लोकांनी मान्य करपाक जाय की खुबशे इंडियन ट्युरिस्ट गोंयांत येयले. इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन्स वर क्लोज्ड सो त्या खातीर खुबशे ट्युरिस्ट गोंयांत येयले आनी त्या खातीर आय डोंट नो हू इज एम्प्लॉयींग देम म्हणजे कोण तांकां असो एम्प्लॉय करता काय आमचें नांव बदनाम करपाक. आमी आमच्या गोंयांत दुसरे कंट्रीक आमी कंपेर करीत ना केन्नाच. बाली हॅज इज ओन चार्म वेदर इट इज थायलँड तेंचे ट्युरिझम वेगळेच आसा श्रीलंकाचे ट्युरिझम वेगळेच आसा. आमचे जे ट्युरिझम आहा वी प्रमोट आवर कल्चर वी प्रमोट आवर फेस्टिवल्स वी प्रमोट लायक आमचे आतां फेस्टिवल आहा फेस्टिवल ऑफ लायट्स फाल्यां वी प्रमोट आवर फेस्टिवल्स वी प्रमोट आवर बीचीस. हांव मान्य करता की खंय थोड्या जाग्याचेर गव्हर्मेंट वील हॅव टू लूक इन टू इट म्हणजे थोडे जे बीच आसूं खंय तरी प्रॉब्लम्स आहा ते एड्रेस करपाची गरज आहा. काल चीफ मिनिस्टरान एड्रेस केले ऑन गार्बेज सिट्युएशन इन द नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्ट. ते हाती भायर वयताले म्हणून तेणे एड्रेस केले. तेणे सांगले हे जाग्यार येवपाक जाय पंचायतींनी हेचेर काळजी घेवपाक जाय. पंचायत हॅज टू लूक आफ्टर इट. इट इज देअर जॉब. आम्ही प्लांट बांधून दिला तुम्ही हाडा. तशें सेम वे एवरी प्रॉब्लम हॅज टू बी एड्रेस्ड अँड चीफ मिनिस्टर आणि गव्हर्नमेंट ऑफ द डे should see that all these problems are addressed. But some people who are trying to defame our state should be dealt strongly with. आता डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझमान खुबशे लोक आहात डायरेक्टर आहा डेप्युटी डायरेक्टर्स आहा खुबशे जाण आहा. तेणी इमिडिएटली हेजेर केस फायल करपाची गरज आहा. अशे जे कोण सोशल मिडियाचेर वयता ट्विटराचेर वयता आनी आमचे गोंयचें नांव डिफेम करपाक सोदता तेंचेर केस फायल करपाची गरज आहा. दे हॅव नो रायट टू defame our state which is promoting tourism which is one of the best tourist destination in India. When we talk about India and when we talk about the world we are also ranking somewhere. So nobody has a right. We also address to the media so many issues and problems. आम्ही address करता की बीच क्लीन आसची कलेक्शन सारखे जावचे वेस्टाचे लाईफ गार्ड सारखे आसचे रोड सारखे आसचे पॉट होल्साचे एड्रेस आम्ही केला. जस्ट बिफोर द सीझन स्टार्टेड ऑल ओव्हर गोवा रोड्स हॅड पॉट होल्स. सो तेजेय काम सुरवात जाल्लें आहा. म्हणजे आम्ही एड्रेस करप हो इश्यू आनी मुख्यमंत्री आसूं त्या डिपार्टमेंटाचो हेड आसूं त्या डिपार्टमेंटाचो मंत्री आसूं तेणें हें फुडें व्हरपाची गरज आहा आनी आमकां करून दिवपाची गरज आहा तें काम. वेदर इट इज इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम इट इज वॉटर प्रॉब्लम or any problem we need to address these issues. Whether there are touts on the beach we need to address these issues. I am not saying that we are very clean or we have it is one of the destination which has no problems. Every tourism destination in the world has problems. Some problems can be seen, some problems cannot be seen. So अशे आमकां डायरेक्टली बदनाम करपी लोकांचेर कारवाई जावची म्हणून हांव प्रेसाक एड्रेस करताय. आनी I will also write
to the Director of Tourism that they, on behalf of the Department of Tourism and on the state of Goa, they should file a complaint addressing this problem. म्हणजे अशें कोणे तरी ताका सांगला. आता कितें आसता, काय लोक जे आहा ते उमके डेस्टिनेशन सांगता आमी प्रमोट करता. म्हणजे कोण जो तर व्हडलो ट्रॅव्हल एजंट आहा, इफ इज प्रमोटिंग सम साऊथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, तर तेणे खुबशी कंट्रीचे हें दिलां की हे बरे म्हणून ह्यो बऱ्यो म्हणून. आता थोडे जाण जे आहा ते प्रमोशनान आसता, तांकां एवरी ट्युरिस्ट हू गोज देर तांकां पयशे मेवता, तेंचे एअर फेअर्स मेवता, तांकां बुकींग मेवता अमावंट, तांकां तेजेर कमिशन मेवता. आता असले लोक जर तर गोवा इतले बॅड म्हणून सांगता, गोंयान वचनाका तुम्ही हिंगा वचा. हे आमचे पोट, आमचे शेकवाले आहा, सगळे भाशेचे घटक आहा. म्हणजे वेदर दे आर स्मॉल ट्युरिझम स्टेक होल्डर्स जे आहा, वेदर रेस्टॉरंट ओनर आहा, कोण गेस्ट हाऊस ओनर आहा, रिसॉर्ट ओनर आहा, हे सगळे ऑल द एंटायर इकॉनॉमी, एंटायर पीपल हू आर स्टेइंग इन द नॉर्थ अँड साऊथ गोवा कोस्टल बेल्ट आर डिपेंडिंग ऑन दिस tourism sector. We also need to put certain things in place. I also agree with that we have to address all the different issues which are troubling the tourism sector, which are having adverse effects on tourism. We need to address this issue, but at the same time, if somebody is defaming us, we need to be vigilant, and Department of Tourism should immediately take this up and file a complaint on that person and bring him to the state of Goa and ask him what is his problem.